सगळ्यांक नमस्कारू. अन्नेक एक सुपर कॉम्बो 3 बघ आयटम रेडी जाला हांगा हुना हुना सेका पशी एक आत कसं म्हण पळया हे कॉम्बो भितरी हे हुनू सारू एक टोमॅटो स्पेशल सारू आणि बिकंडनी पियाव घालून उपकरी तशीची कुवाळ्याचे भारत. आता फस्ट कुवाळ्या भारत कशी करची म्हण पळया. आक एक सान एक कुडको कुवाळ्या हांव सासम करून व्हरलेली आहे. एक सान कुडको हाजी साल काडची आणि पळय दुदोवची फोड करच्यो. फोड करून दवरला पळय हांगा. हाका एक चूर मीठ घालून हे कुकरा भितर हांवें 3 सीट काडल्या. हाका चूर मीठ घाल पळयाचे 3 सीट काडता अशान ताजे मसालो रेडी करता. ते सीट काडून निवची तितले टायम आसा. आता नयो वाटू का एक सान एक वळ घालना हांव हाका. दोन्ही बेडगी मिरसांग 2 गांवची मिरसांग आणि एक चिमटी चिंचम. मस्त चिंचम घालचे नाका थोडे घाला पुरो. त्या म्हणल्यार कुवाळ्याक सहज जावन ताजे मायल्ड आमसाण आसता. हे आतां कुवाळ्ळा एक शिजला हें. आतां हाका मसालो वांटून हांव रेडी केला. मसालो आतां आमच्या भितर घालता. मसला विंगड आमी कसले घाल न्ही. बरी मिरसांग चिंचांब आनी सोय तितलेच घाला. लायक नय वाटू का मात्रे लायक मसालो रेडी जाला. आतां कुवाळ्याक आमी शिजयतना थोडे मीठ घाला. आतां पियाव न्ही आल्ले शिंदूक हाका एक सान एक मिडियम सायज पियाव काडला हांव हांगा आनी एक सान आल्ल्या कुडको ते दोनी सपूर शिनून दवरला हांगा. आतां हें आल्ले न्ही पियाव रेडी जाला. बट हें कशी मिक्स करचें म्हूण सांगता हांव आतां. सपूर पियाव शिनून दवरला न्हय ताजे वयर थोडे मीठ घालचें. हे पियाव हे मीठ घालून चिरडून ते भारतांक घाल्यार त्या भारताचे एक फ्लेवर विंगड पण हांव पियावाको चलाक मीठ घाल समज हातान चिरडून घेता. तांबळ करतना तशीची पियावा तांबळी अशी मीठ घालून चिरडून घाल्यार बारी परमळ जाता. आतां आल्ले घाल्ले ते मीठ घालून चिरडिल्ले पियावूय घालो एक चूर मिक्सर धुवन घाल्ले. पियाव इश्ट नातील जेन्ना हिंग घालून कोरी येता. सान हिंगा कुडकनी सासम फुल्लाचे आनी हे मसालो वाट्टितना घालका ते घालचे आनी सेम कुवाळ शिजोवन कुवाळ्या पोडो अंदो चिरडून घेवचे सेम आसता ते वय. हातानाचे चिरडू काय पियाव घालून ताजे बंद आशिल्ले कुवाळ समेत पोड समेत लायक करून मिक्स करून हातान चिरडून घेतले वय म्हण जाल्यार बारी घम परवळचे आमगेले कुवाळ्या भारत रेडी जाले. आम कुवाळ्या मात न्हय बटाट शिजोवन अशी भारत करूं जाता. बिंबूल शिजोवन आंबाड शिजोवन पुरे भारी लायक जाता एका पशी एक भारत. ह्या ते रेडी जाले. हाका एक अर्ध चमचे नारळेल तेल मस्त घालूनच एक अर्ध चमचे नारळेल तेल घाल्ली वय म्हण जाल्यार सुपर परंबळाचे आमगेले कुवाळ्या भारत हांगा रेडी जाले. आतां आमी हे एक रांदय जालें न्हय आनी आतां एक उपकार करुया. हाका बिकंड आनी पियाव घालून उपकरी हे वय तशीची सुपर टेस्टी उपकरी. हांव कुवाळ शिजयतनाची हे बिकंड शिंदून सपूर शिंदून शिजोवन घेतला पण शिजोवन रेडी करून दवरला. कुवाळ्या वटू दवरलेले एक कपान कुकरा भितर. आतां आमी उपकर पण घाल्या 2-3 पियावूय तशीची हाफ स्लायस करून शिनून दवरला. आतां एक 3-4 चमचे नारळेल तेल होवन करचे सासम पटपटाचे. आतां एक 7-8 मिरसांग घाल काय त्या म्हळ्यार बिकंडय गोड पियावूय गोड ते देखून मिरसांग थोडी चड ये उपकर एक. आतां आमी स्लायस करून दवरलेले पियाव घालता हांव आनी समज लायक करून फ्राय करता हो पियाव भाजून घेतलो पळय लायक कलर चेंज जाला पळय पियावाचे. अशें केल्यार मात हे उपकर परमळी जाता. आनी आतां आमी शिजोवन दवरलेले बिकंडय घालता. बिकंड हांव स्टोर करून दवरलेले. बिकंड कशी स्टोर करचें म्हूण सांगून हांवें ऑलरेडी ताजे व्हिडिओ घालना हाजे पशी फुडें. ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्साक घालता. ते स्टोर केलेले बिकंड आमी मस्त स्टोर करून दवरल्यार आमकां केन्ना जावका तेन्ना बिकंडाचे आयटम करुयात. हे आतां धांकून दवरता हांव सान उज्जारी ते उबे हाजेर शिजू ते पियाव शिजू का न्हय मिक्स जावन येवो तितले म्हणटना हांगा झटपट 5 मिनट भितर सार करुया. 2 टोमॅटो आनी एक चिमटी चिंचांब हांव मिक्सीर वांटून नये वांटून दवरता. अशें तांतूं मध्ये पण्ण दवरला. आतां 2 चमचे तूप उन केला. जाय जाल्यार नारळेल तेल घाले तर तूप घाल्या परंबळीची. तूप तापले कुडले अर्ध चमचे सासम अर्ध चमचे जीर घालचे. ते पटपट जाले कुडले 2 लसणे बैदाडान घालची. लसूण कोण खायना पळयत आनी लसूण एवॉयड करियेत ते ऑप्शनल. आतां 2 तरणी मिरसांग सपूर कट करून घालता आनी 2 सुकी मिरसांग घालता. आतां लायकून भाजून घेता. आमगेले हे तरणी मिरसांगे मस्त तिखसाणना. आतां 4 करबेव पाल्ले घालता आनी लायकून चाळण घेता. घम परमळेच्या सूर जालो लसणे कलरचे चेंज जावचे सूर जाले तेन्ना पळयाचे एक चिमटी हिंगा पिठी घालता.
एक अर्द चमचे हिंगा पिठी घाली आनी एक अर्द चमचे हळदी पिठी घाली. इतले जाल्यार आमगेले सारा फण्ण रेडी जाले. आतां लायक करून पुरा मिक्स करून घेता. पुरा येता भाजून येयले. आतां ते टॉमेटोनी चिंचांबा वांटून दवरला पण आमी ते टॉमेटो शिजय न्ही हरवो टॉमेटो म्हळ्यार तशी काडचे आनी वांटूचे आनी चिंचांब घालून वाटिलेले ते न्हय वांटूका ते पेस्टांत भितर घाले आनी ते मिक्सर धुवन कितले जावका तितले आमकां कितले क्वॉन्टिटी जावका पळय तितले उद्दा हाक घालचे. म्हाका हांव एक 5-6 जाणां करता सांगा सारू. आतां एक 6 गोड्डा कुडको घालच्यो आनी हाका जावका जाल्यार तितले मीठ घालचें वयल्यान आनी लायक करून मिक्स करून घेवचें. सम मिक्स करून घेवया हांगा. आतां हे सारांत इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार आमी टॉमेटो शिजय न्ही देखून वो कडेर एक 5-6 मिनीट खतखत हाका सारू टॉमेटो ते रॉनेस वचूका. आतां हांव हांगा 2 चमचे म्हगेल्या सांबारा पिट्टी आसा 2 चमचे सांबारा पिट्टी घाल्ले. तेच घालका म्हूण ना सारा पिट्टी ना रसमा पिट्टी कसले असल्यार घालचे ते ऑप्शनल. तुमकां नाका जाल्यार नाका तेची परंबोळू तेची टेस्ट पावता. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಶಿಂದಿಲ್ಲ घालता आनी हांगा सम 5 निमिष सान उज्जार दवरून खतखतेका टೊಮೆಟೊ ते आमी घाल्लेले हरवो टೊಮೆಟೊ वाट्टिलेले ताजे रॉनेस ते हरव्याटा आनी वचुका आनी लायक पुरंबोळका. इतले जाल्यार आमगेले टೊಮೆಟೊ सारू हांगा रेडी जालो. सुपर टेस्टी टೊಮೆಟೊ सारू. ಅದು ದಂಕುಂದ ಬರೆ ತಕೊಪಾಸ್ ಪಣ್ಣು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ ತಾಜಿ ಪಣ್ಣು ಆಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಂಡನಿ ಪಿಯಾವ್ ಗಾಲ್ನು ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ लायक घम घम पुरंबळ उपकर रेडी जाला. आतां जेवणा बशा आतां एक वाटी दवरून हांव आतां पळय आतां फस्ट उपकर वाण घेता उनी उनी बिकण पियावा उपकरी आनी अशें हांगा आमगेले कुवाळा भारत जे जाल्यार कुवाळा भारतान एक काल्लोन जेवयता हुन हुन सुरयशीत पळयाची भार लायक कॉम्बिनेशन हे सुरयशीत घाल न्हू ताजे वयरी तो घम घम पुरंबळाचे 5 मिनीट भितर जेवचे झटपट टೊಮೆಟೊ सार घालका. आतां पळय पुरंबोळ येता म्हळ्यार कशी गोतसवा तुम पुरो जण ट्राय करून पळयाचे भारी लायक जाता एका पशी एक. ते तिन्नी हाजी कॉम्बिनेशन एक भारी सुपर टेस्टी जेवण म्हूण येता. असले सिंपल रेसिपीज आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल आमी घालतर राबताची. तुम पुरा जण तुमगेले व्ह्यूज शेअर करायची. थँक्यू.